गोंयांत जाल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबाची घडणुके उपरांत आता एकोशीच्या एका बालवाडींतल्या जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेक लागून प्रशासनाच्या कामाचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात। 6 मार्चाक घडिल्ले घडणुकेत बालवाडींतल्या छप्पर आनी हेर वस्तींनी पेट घेतलो, पूण अजून केस नोंद जावंक ना वा कोणाकूय अटक जावंक ना। जमनीच्या वादाक लागून हो उजो लागला असो दुबाव आसतना प्रशासनान ल्हान भुरग्याच्या सुरक्षेकडेन दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला। थळाव्यांनी शिक्षण खात्याकडेन आनी पुलिशेकडेन कागाळ करून लेगीत ठोस कारवाय जावंक ना। हे प्रकरण शिक्षण खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात आसा अशें सांगून पुलिसांनी फुडले कारवाय करपा खातीर प्रस्ताव धाडला। मजगती पंचनामो नाशिल्ल्यान पुरावे नष्ट जातले असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। या प्रकरणात बेगोबेग FIR दाखल करून गुन्यांवकाराचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।